आवाहन करते, जर तर 30 तारखेर हांगासर पाविल्ले समजा आम्ही हट्ट धरलो ना आम्ही आझाद मैदानाचेरच करतले म्हणून, जाल्यार हे जे बीजेपी पार्टीचे लोक जे आसा, कार्यकर्ते जे आसा, त्यांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष ताका हांगासर एकोमोडेट करपा खातीर तुम्ही आमचेर 163 कलम लायले. अरे बाबा नो, कायद्यान खंय आसा की 143 कलम जे आसा फक्त चिमलकारांक लावपाचे म्हणून हांगासर या आझाद मैदानाचेर बाकीचे लोक 3 ते 3 वयर ग्रुपान जमाना. तुम्ही जे हांगासर कार्यक्रमा खातीर तुमचे बीजेपीचो जो येदो व्हडलो ह्या आसा, संघटना आसा, ते दिसा हांगासर येवन तांच्यांनी धुडगूस घालूंक ना, उत्सव साजरे करूंक ना, केले बरे. मागीर फक्त आमच्या या एसटीच्या आणि आमच्या बहुजन समाजाच्या आंदोलनाक तुम्ही प्रतिबंध कित्याक केलो हो म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंतांक प्रश्न आसा. तुम्ही तुमची पोळी बाजून घेतली, गरज सरो वाईज बरो, ही उक्ती जी आसा तुमकां बरोबर लागू पडटा. तुमच्या अध्यक्षा कडेन या आंदोलनाच्या ठिणगीचो हे पावचे न्हू म्हणून, धग पावचे न्हू म्हणून तुम्ही सगळे कितें व्यवस्थापन केलें. आणि ज्या प्रकल्पाच्या संबंधी एक 4-5 ओळीची सुधारणा करून इंडिपेंडेंट 2 लेटरां दिवपाक आज तुमकां 11 दीस लागता. अरे ना, तुम्ही दोन्ही प्रकल्पा खातीर कॅबिनेटाचेर हें घेतलेली, बांध्यता घेतलेली, पण 4 तारखेर तुमचे कॅबिनेट झाले नाही. प्रश्नचिन्ह कित्याक उबे रावता ते सांगता हांव. उल्लेख करपाक जातालो तुमचे जे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर आसा अथवा आमकां गोंयकारांक समजपा खातीर खऱ्यांनीच थंय आमी हे आसा दोन्ही प्रकल्प जे आसा ते चिमलासून फाटींग येता. हे तुमच्यांनी जाहीर करपाक जाताले, करूंक ना. उठसूट हे जे कलेक्टर जे आसा, डॉक्टरा मदीं, मुख्यमंत्र्या मदीं आणि म्हाज्या मदीं, तो वेटलँडाचो चेअरमॅन म्हणून, BMCचो चेअरमॅन म्हणून हो मिडिएटर आसतालो. आज ते खंय आसा? ना ते हांवें 10 वेळा तरी तांकां मेसेज धाडलो तांकां की आमकां डॉक्टराची अपॉइंटमेंट जाय म्हणून. ना अपॉइंटमेंट दिना म्हणजे कितें? हे सगळे आदिवासी आसा आमी लोक, तुमच्या हिजगणतीक ना आमी? चलयला कितें तुम्ही आमचे माय बाप. आम्ही कोणाकडे तक्रार करपाची? जो माय बाप आसा तो जर असो निर्दय जर जाता असत आमच्याकडे ढुंकून पळयना. अरे तुमचा इगो गेलो फोंडान घाल तुझ्या इगोक. चलयला कितें? इतकी आत्मप्रौढी मिरवू नका. काबार जातले तुम्ही. ही लोकशाही आसा,
हीन लोकांच्या मताक व्हॅल्यू असा त्याचा आदर करा. हे फक्त चिमला आणि नट्टा अशा ना. अहो तसा नुळा गेल्लो शब्द दिल्लो आम्ही की चिमलकार खंय खंय गोंयकारांचेर अन्याय जाता थंय पावतले म्हणून. काल मिराबाग गेलो. मिराबागूय तेच 280 कोटीचो प्रोजेक्ट बाबा. आणि कितें जुवारीसून उदक येता अशें संगमपूर सांगेसून अशें उदक येता. दोनूय उदक मेळटा एकमेकाक. आणि हे मदीं मेले आसा ते बांद बांदता. 8 गांव उडपाचे आसा 8 गांव. आणि बाब सुभाष शिरोडकर त्याच्या गांवांक फक्त 2 MLD उदक लागता. हांगासर 50 MLDच्या हेज्या खातीर उदका खातीर हो बंधारो बांदता. आणि हे कोणाक हे व्हडले व्हडले इंडस्ट्री आसा तांकां उदक पावोवपा खातीर. आमी सांगला अरे चलयला कितें तुमी सामके म्हणजे सामके इतके तुमी हुकुमशाह जाल्ले आसा. हा लोकांच्या मतांक तुमकां आदर ना. आयज आमी चीफ सेक्रेटरीचे मागिल्ली आसा अपॉइंटमेंट मागिल्ली आसा. पळोवया आतां अपॉइंटमेंट दिता काय ना ती. कारण ह्या सगळ्या सेक्रेटरी जे कोण आसा हितून प्रशासनान जमलेले तांचो बापूय तो न्ही. तांचो बापूय तो. ह्या बापाय काय जावं तो विचारता बाबा आमी कितें सांगता तें खरें काय फोट दिवपाक लायता तांकां लेटरां वेगवेगळी. त्याच बरोबर थंयसर आमकां रिस्टोरेशन जाय. जे कितें तेणी नुकसान केल्लें आसा GTDCन थंयसर आमकां रिस्टोरेशन जाय. हें आमी मागतले. तेन्ना बाकी कितें आसा अजय तुमकां कळटलें. आमी रावता अपॉइंटमेंटचे वाटेक मागला. आम्ही मेल केला तांकां कोण कोण मेळपाक सोदता ते. आमी चीफ सेक्रेटरीक आमी मेल केला. एक मिनट. आमी चीफ सेक्रेटरी सकाळी मेल केला की 5 जाण कोण मेळपाक सोदता. तसो तेज्या ऑफिसानसून अजून आमकां कांय रिप्लाय येवंक ना. मे बी तो 3-4 आपोवंक शकता. मात आमी रावता. मात एक सांगूंक शकता की जे पर्यंत जे आमकां हे प्रोजेक्ट दोनूय स्क्रॅप जायना चिमला गांवांच्यान ते पणसून आमी हांगाच रावतले हे आमी ठामपणे सांगता. सगळी व्यूह रचना आंदोलनाची आमी खंयसर वचपाक जाय कितें करपाक जाय तें हांगसून करतले. आनी एक शिटकावणी दिसता अशें जावपाक जाय हिस्टोरीक हें आंदोलन ह्या वाटेर वचपाचें आसा. हे BJP गव्हर्मेंटान आजून केन्ना पळोवंक ना. सो तेज्या पयलीं सरकारा कडेन मागता जे इतले दीस आता तुमी 10 दीस आमकां थंयसर लेटर दिवंक ना सारकें. म्हणजे पयर कॅबिनेटूय जालें कॅबिनेटानूय तुमी कांय सांगोंक ना डिस्कशन. एक्चुली हे दोनूय प्रोजेक्ट मेळून 500 कोटीचे प्रोजेक्ट कॅबिनेटान तेन्ना एप्रुवल जाल्ले. आनी एवरी कॅबिनेट जावन CM मागीर ब्रीफ करता आनी सांगलेलें की हे दोनूय प्रोजेक्ट चिमला येता म्हणून. सो तशें तेणी कांयच सांगोंक नासा. दुसरो प्रोजेक्ट जो एक प्रोजेक्ट आसा तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट येता तेजो जॉयंट सेक्रेटरी आहा फायनान्स डिपार्टमेंट ताकाय लागता प्रणब भट. तेणी एग्रीमेंट मेळ्ळें आसा NBCC कडेन हांगाच कंपनी आहा की ते प्रशासन स्तंभ बांदता म्हणून. आनी दुसरो आहा तो प्रोजेक्ट आहा तो GTDCचो. सो हे दोनूय डिपार्टमेंट सोडून गोवा टुरिजम डिपार्टमेंटान हें एक लेटर दिल्लें आसा आमकां दिशाभूल करपाक. दुसरो गजाल अजून थंयसर पत्रे तशेंच आसा मशिनरी तशीच आसा. जी कन्स्ट्रक्शन लायसन फी भरलेली ते कन्स्ट्रक्शन लायसन आतां रिजेक्ट जाल्लें आसा कोर्टान भायर मारलेलें आसा. आनी तुमी जर म्हणटा शिफ्ट करता जाल्यार 1 कोटी सुमार कन्स्ट्रक्शन तुमचे पयशे अजून GTDCचे थंय पंचायतीन कित्याक बेश्टे आसा. सो आमकां हितून सगळें कळटा की सरकारचे विलिंगनेस ना. खंय ना खंय आमची एक कितें म्हणटा आमचे कितले पर्यंत आमी हें आंदोलन फुडें व्हरोंक शकता ते सरकार आमची पळयता. सो आमी ठामपणे सरकाराक सांगता की जेन्ना पर्यंत आमकां जे आमी प्रोसिजर सांगला त्या प्रमाणे ही ऑफिसराक कोण लेटरां मेळना डायरेक्शन्स मेळना CM तांकां कांय मिटींग घेवन सांगना ते पर्यंत आमी हांगा ठामपणे रावतले आनी आमच्या आंदोलनाची दिशा कितें आहा ती हांगसून आमी करतले. आज एकूच दीस हांगा सर तुमी ना तेच तुमकां सांगला न्हू जेन्ना पर्यंत आमकां मेळना ते आमी हांगा कंटिन्यू करतले आनी एवरी डे तुमकां अपडेट दितले. मागीर कशेंच आमी हांगासरले आझाद मैदानाचेर हालपाचें ना. तुमकां कितें दिसता की हांगासर कितें बदल कदंबा पठारा वयल्यान तुमी हांगा शिफ्ट केला. हय हांगा स्ट्रायक आमी हे केला. तुमकां कितें दिसता की हांगासर कंटिन्यू करून कितें बदल जाता? ना बदल थंय आयकूंक येना. थंय आयकूंक येना. हांगा सारकें आयकूंक येता. कित्याक म्हणलें कारण तुमी ज्या जाग्यार बसले त्या जाग्या वयल्यान CM जावं कितलेशे बरोबर. मंत्री त्या रस्त्या वयल्यान ना पळय हांगा कितें आसा हांगा पळय
खूप गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंटां सगळीं हांगा जाता. GTDC हांगा आसा, जो BDOन लायसन दिल्ल्याक, जो ग्रामसभा केला BDO हांगा, DOP हांगा आसा, गव्हर्नर आमकां लागीं आसा, सगळें हांगसर लागीं आसा. सगळें आमी कितें करपाचें आहा तें मुख्यमंत्रीचें ऑफिसूय हांगसर लागीं आसा. सो कितें करपाचें आहा त्या रचना आमी हांगसरूच करतले आनी जे परत आमकां ज्या मागण्यो पूर्ण जाना म्हणून आमी हांगसर शिफ्ट केल्लो आसा प्रोजेक्ट. अजय अनेक प्रोजेक्ट चालू आसा, काम चालू आसा, ते म्हणजे बीजेपीचे ऑफिस हय. झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा. ना अजून ड्राफ्ट नोटीस हेत कितें म्हणटा तो रिपोर्टूच फायनल जावंक ना. गेल्या काय की प्रिलिमिनरी मिटींग जाला तेंच्यांनी आतां मिटिंगेन डिसायड कितें ते आर्ग्युमेंट कितेंचेर उरला बेस की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स 2 दाखयला तेंच्यांनी. एक झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभाचे ते दाखयला, ती एरिया दाखयला वयली, आनी दुसरो आहा तो कॅचमेंट एरिया तळ्याची दाखयला. म्हणजे जे थंयसर पावस पडटा युनिटी मॉला कडेन पावस पडटा नाल्यार त्या एरियान पावस पडटा ते तो म्हणटा उदक ते तळ्या कडेन वचना अशें ते म्हणटा. सो 2 सेपरेट दाखयला. म्हणजे आमी तेजेर कांयच कमेंट करना अजून कित्याक रिपोर्ट अजून फायनल जावंक ना. जे CM म्हणटाले ते दीस की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी हे दोनूय प्रोजेक्ट पडना ते रॉंग आसा. अजून रिपोर्ट फायनल जावंक ना. आमी अजून सायन मारूंक ना. आमचे BMC चेअरमॅन आहा, आमचे हायड्रोलॉजिस्ट आहा, आमचे विलेजर्स आहा, तेंच्यानी सायन मारूंक ना. आनी रिपोर्ट शेनवार पर्यंत तेंच्यानी परत आमकां मिटींग मागला. मात ते म्हणसर आमी रावतले. रिपोर्ट जर फायनल करनासतना आमची सायन मारनासतना तेंच्यांनी जर फायनल करून CMक सबमीट केलो भेटलेल्यान नोटिफाय केले तर आमकां रायट आसा ऑब्जेक्शन घालपाक, हे करपाक, चॅलेंज करपाक आमकां रायट आहा. पण रिपोर्ट सेपरेट हे आंदोलन आमचें आहा ते चिमलाच्यान दोनूय प्रोजेक्ट शिफ्ट करपाचे हे सेपरेट. परत मिटींग आसा आनी जातलें कशें होऊ तें जातलें अशें तें जेन्ना ही मिटींग जाल्या उपरांत जे कितें तितूनच्यान मिनिट्स जे तयार जातले ते मिनिट्स आसा ते वेटलँड बॉडीची जी मिटींग आसा पळय काय न्हू तेंचे कडेन वतले. जे कितें आमचें ऑब्जर्वेशन आमी कितें मांडलेलें आसा तेंच्यांनी कितें दिल्लें आसा ती सगळीं तेजे कडेन वतलीं आनी तें गेल्या नंतर मागीर जो आसा पळय न्हू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जातलें. एरिया कितकी आसा, कोण झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता काय येना हें मागीर तेन्ना कळटलें. हेका लागून मातसो थोडो टायम स्पॅन आसा न्हू तो वयतलो. पूण ताच्यान पयलीं ह्यो ज्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय काय कळ्ळें न्ही तें आमकां हें केल्लें जाय. कळ्ळें न्ही. ही 2 पत्रां आसा वेगळी वेगळी आनी ते रिस्टोरेशनाचेर कितको तेंप म्हणून दवरतले थंय. आं पण आमच्या हितून संभ्रम जाता कित्याक जेन्ना CMानूय स्टेटमेंट करूंक ना की आमी काडलें म्हणून हांगासरलें. कळ्ळें न्ही. संभ्रम आसा न्हू. म्हणून म्हाका दिसता ती आतां हें कशें आसा कितें तरी जेन्ना कसलेच तरेचें म्हणजे कसो आसा तुमी कोणाक रीण दिलें आनी जेन्ना तो रीणकारी आसा जेन्ना तुका हें करता पळय काय न्हू दिसता न्ही किंवा म्हाका हें करता म्हणून टाळटा म्हणून तो हेज्या मनान पयशे दिवपाचे ना ते म्हाका. बरोबर काय न्ही. तशी गत जाल्ली आसा. आं अरे काल पर्यंत इतके तेका हांव थ्रू हांवें तुमकां सांगलां कलेक्टर वॉज अ मिडिएटर. कळ्ळें न्हू. तेजे कडेन इतके मॅसेज धाडटा तेजी अपॉयंटमेंट मागता अपॉयंटमेंट दिना. हेचो अर्थ कितें जाता. आं एक पर तुमी आमकां अजून ग्रांटेड धरता तुमकां म्हणजे आमच्या आंदोलनाची धग लागूंक ना ती आतां आमकां धग तुमकां एक शेकोटी घालची पडटली आं वेगळी आं जेणे करून ती धग लागपाक जाय. आं तशें करचें पडलें न्ही. थँक्यू. युनिटी मॉल आमकां नाका. युनिटी मॉल बाहेर मारा. युनिटी मॉल बाहेर मारा. युनिटी मॉल बाहेर मारा. युनिटी मॉल फेक दो. युनिटी मॉल फेक दो. युनिटी मॉल फेक दो.